take a presidentship now. Tomorrow only I will put take a presidentship. But you are ready to resign. See, I'm a loyal soldier of my Nationalist Congress Party. But you said just listen, now listen. that you have already communicated to your high I command, communicated certain things with my high command. including What? No, president. Presidentship, whatever my high command has to do, let them do it. Problem ना. आम्ही कितें आसता कितें हाय कमांडा कडच्यान आमी सगळे डिस्कस केल्या आतां आमकांय जाय कितें सगळे हाय कमांड आमी बसून सारकें डिसिजन घेतलेलें हेट इज अ प्रॉब्लेम कसलोय ना कितें आसता हाय कमांड जशें सांगता आमचे लिडर कितें सांगता ते भशेन आमी मुखार वचपाचें आनी आतां हांवूय म्हणटा न्हू गोवा फॉरवर्डा कडेन जरी तरी अलायन्स केल्लें वा नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी कडेन अलायन्स केल्लें आयज 27 सिटां येतालीं कोणाची टोटल अलायन्साचे घ्या बार हांव दिता तुका महागठबंधन अलायन्साचे महागठबंधन जर केल्लें जाल्यार काँग्रेसाचे 21 येताले काँग्रेसाचे गोवा फॉरवर्ड 4 ते 5 येताले वाडटाले सीट नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी 3 ते 4 100% येताले हांव कितें म्हणटा हे तर येताले आसतना पिड्या केले कोणी तो रिस्पॉन्सिबल काँग्रेस न्हू रिस्पॉन्सिबल म्हणजे कितें आसता अलायन्स करूं ना फुडें कितें आतां फुडें आमी आमचे हाय कमांडान डिसिजन घेवपाक जाय दिग्विजय ब्लेम करता तुम्ही म्हाजे पयलीं हांव कोणाक ब्लेम करना हांव इतलें सांगता अलायन्स जर जाल्लें जाल्यार सगळें बरें जातालें अलायन्स जर जाल्लें फ्युचर गव्हर्मेंट असो काँग्रेस आनी अलायन्स उरतालो